बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं बामणीनो आमी सांत वांटो आसतना बेर्नाद फेर्नांदीस आमचे बाप आसूं आमी मागुया स्वर्गीच्या बापान आपल्या सासनीक विसवान ताका घेवंक आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो बागेली करूं तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभता आमचो भाव विन्सी फेर्नांदीस ताका कुडियत्म्यांची बापाची भलायकी फाव करूंक आमी ताचे वसत मागतना आमच्या गोंयांत 4322 इतल्यो केसीस कोरोना व्हायरसाच्यो मेवल्यात कालच्या एकाच दिसाक 525 आमी मागुया आमकां सगल्यांक हे भिरांकूळ महामारींतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया सगळ्यां बसत दोतोरां बसत नर्सी बसत इलाज दितल्यां बसत आनी आमकां सुरक्षीत सांबाळूंक देवाची कृपा आमकां मागून घेवया हांव पातकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा बाप्पा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. हें देणें दिसान दीस वाडोवन सुपुर्णायेक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बासायलेलें दाय जोडूंक आमकां मोयपासान फाव कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता
सासणांच्या सासणांक आमेन. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रूक आनी जुआवांक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जोम्याशी गेले आनी महायाज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलें तांणी तांकां कोलीत केलें. तें आयकल्या उपरांत सगल्यांनी बरोबर आपलो तालो देवाक उबारून म्हणलें, सर्वेस्परा, स्वर्ग, प्रितूम, सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलें तुवें रचलां. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाचे तोंडी तुवें म्हणलां. राष्ट्रां कित्याक चालवतात? कित्याक ह्यो पोरजां बेश्ट्यो गुणगुणटात? प्रितुमेचे राजा उपरासतात सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलेल्याचेर कुंवर घुडमेल कोत्तात. खरेंच हेरोद आनी पोंस पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायेलाचे पोरचे बरोबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें मागलेल्या सेवकाचेर आड ह्या शारांत घुडमेल केलो आनी अशें जें तुजे पोदवेन आनी जानवायेन घडचें म्हूण थारायलोलें तें तांणी शांती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्यो धमकावण्यो तुपोले आनी कालचीदारपणां तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवेन पिडा काडून उडोवंक आनी ओचोरयां आनी खुनां करूंक तुजी पदवी दाखय. अशें मागणें कोत्ताना ती जमलोली ती सुवात हाल्ली. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागलीं. देवाचें उतरें. देवाचे उडपकार. आमचो जबाब जातलो. तुका शरणा येता ती सुभागी सर्वेस्परा. म्हणुया, तुका शरणा येता ती सुभागी सर्वेस्परा. राष्ट्रां कित्याक चालवतात? कित्याक ह्यो पोरजां बेश्ट्यो गुणगुणटात? प्रितुमेचे राजा उपरासतात सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलेल्यांचेर कुंवर घुडमेल कोत्तात. हे यात्रे आमचेर घाल्ल्यो सांकली तोडुया, तांचें जूं मोडून उडोवया. जबाब. तुका शरणा येतात ती सुभागी सर्वेस्परा. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता. सर्वेस्पोर तांच्यो केडणायो कोत्ता. मागीर रागा बरी जावन तो तांकां उलयता. ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते कांपतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. जबाब. तुका शरणा येता ती सुभागी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगटतलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदीन कोत्तलों. लोखंडाचे बेतकातयेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्यां भाशेन ताची पूड कोत्तलोय. जबाब. तुका शरणा येता ती सुभागी सर्वेस्परा. घराक उबी रावया. सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा, soy. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूचे
जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Solvespora, soi, soi, Solvespora, soi, soi, Solvespora, soi, soi, Solvespora, soi, soi. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. फारिसेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हळें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सवे देव ना जाल्यार तूं करता तसल्यो कोणाक कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव तुका सोत सांगता, वयर तान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हळें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपल्या आवयचे कुसव्यान भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत. जेजून परतिपाल केलो, हांव तुका सोत सांगता, उदका आनी आत्म्यांतान जल्मल्या शिवाय कोणाकूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. जे मासा रोगतान जल्मता ते मास रोगत, आनी जे आत्म्यांतान जल्मता ते आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका मुळां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय ते उशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता, पूण तें खंयच्यान येता आनी खंय वेता तें तूं नकळो. जो कोण आत्म्यांतान जल्मता ताचे सवेन तशेंच घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा मुडिनो, बॉब डायलन म्हूण एक अमेरिकन बरयणार आसा. तो हें म्हणटा, द पर्सन हू इजंट बिजी बीइंग बॉर्न इज बिजी डायींग. जो मनीस आपल्याकूच बिजी ओकुपाद दवरिना जल्मूंक, तो सवकास सवकास मरूंक पावता. द पर्सन हू इजंट बिजी बीइंग बॉर्न इज बिजी डायींग. आमचो सैमाचो जल्म बावमडीनो 9 म्हयने आमच्या आवयचे कुसव्यांत आमी आसता. फिजिकल बर्थ आमची आवय आमकां जल्म दिता 9 म्हयने आपले कुसव्यान सांबाळून. पूण जेजू आयज ह्या शुभ वर्तमानांत आत्मीक स्पिरिच्युअल बर्थ, आत्मीक जल्माची खबर करता. एंड स्पिरिच्युअल बर्थ म्हणटात तो लायफ लाँग. ते निकोदेमाक समजूंक जायना, देखून तो विचारता, म्हज्यान पोत्तून म्हज्या आवयचे कुसव्यांत वचूंक जाता? ना भावमडी. जेजू ताका ओत्मीक वाटेन जल्मूक आपयतालो. आनी ओत्मीक वाटेन जल्मप म्हळ्यार कितें? देवा कडेन आमचे संबंद, आवर रिलेशनशीप विथ गॉड इज अ लायफ लाँग प्रोसेस. इज अ लायफ लाँग प्रोसेस. आमी देवाच्या संबंदान वाडोवन काबार जायना. आवय आपल्या भुरग्याक 9 म्हयन्यान कुसव्यान सांबाळून जल्म दिता, काबार.
मग आपले दुधान पोसता वाडयता ताका. पूण देवा कडेन आमचे संबंध बाबा मडीनो मोरोपुऱ्यान आमी. आनी हे संबंध वाडटात वा देंवतात. आमी जाय त्यांनी कोरोना व्हायरसाक लागून इगोर्ज बंद जाली तेन्ना मुळें आमकां आतां मिसाक वचूंक जायना, संस्कार घेवंक जायनात. आमकां खूब दूख जालें. ओत्मीक वाटेन वाडूंक जायत्यांक आडकोळ कशी जाली. आनी देखून आमी मागीर टेलिव्हिजनाचेर वा युट्यूबाचेर आमी मिसां पळोवंक लागल्या. ओत्मीक वाड उणें जालें. बाबा म्हणिनो कितें आमकां देवाच्या संबंदान वाडूंक आदार दिना तें आमी पयसावंक जाय. whatever hinders and hampers our relationship with God, we must keep aside. ना जाल्यार आमचे संबंध देवा कडेन आलतात दवरतात तोहले जातात. देखून जेजू आज निकोदेमाक सांगता, वयतान जल्मले बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. So we have to be reborn spiritually, reborn with total commitment and deep relationship with God. देवाच्या एकचारांत आमी वाडूं ना जाल्यार आमी मोत्ता. एक झाड ताका तर आमी उदीक घालिना, एक झाड ताका तर आमी वताक दवरिना, एक झाड जाका तर आमी इल्लें तर सारी घालिना, तें सवकास सवकास मोत्ता. पयलें ओसूक जाता, भावता, मोत्ता. आमचे संबंध बाबा मडीनो देवा कडेन अशेंच. आज जायते फावटी तरेतरेचे उपाय आडकोळ आमकां. जायत्यांक मोबायल, जायत्यांक टेलिव्हिजन, जायत्यांक कंप्युटर्स, जायत्यांक आपली सर्वीस, तरेतरेच्यो आडकोळी हे देवाच्या संबंदान आमी वाडूंक दिश्टी पडटात. आमी तर पयस करिना जाल्यार आमी आत्म्यान अशोक जाता. आमी एके भाशेन वी डाय स्पिरिच्युअली. जेजू आयज निकोदेमाक सांगता ते आमकांय सांगता की आमी आत्म्यान वाडूंक जाय, आमी देवाच्या संबंधान वाडूंक जाय. द पर्सन हू इजंट बिजी बीइंग बॉर्न is busy dying. So we must keep ourselves busy being born anew, being born in relationship with God and in relationship with one another. आमी सदांच मोरोपुऱ्यान देवाच्या संबंधान वाडूंक जाय. आनी करूंक बाबा मडीनो आमकां त्याच जेजूची घोटाय जाय. देखून दिसाचे दिसा जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमी ताच्या आनी ताच्या बापाच्या संबंधान वाडूं तुरे मिसांत तीस करपाक आमकां सगल्यांक मागुया. द पर्सन हू इज नॉट बिजी बीइंग बॉर्न इज बिजी डायिंग. बेटोने वेळार गायन गावया. C43 वेदीचेर उंड्या सवे, पेज 46. वेदीचेर उंड्या सवे, आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोडून गेले,
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके भवी सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. बापा सगळे देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फाव केली, तशें सुर्गीचो तो उतरावडचो प्रेमी संतोश आपणाक फाव कर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळात तुजे मोहिमेची वाखाणणी आनी किर्ती व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरोना, पूण सासणांक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी येतलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. बापा जेजूच्या मननाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रिथुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची
हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया खोर म्हूण मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनरूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंजन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायस आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखंतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटूय. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. उत्मीक जिवितांत जोल्मूंक आनी वाडूंक आमकां आपयतलो जेजू. आपल्या संबंदांत आमी जिवंक आमकां आपल्या जेवणांत तो पोसता. येताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायोन गावुया. D38 सोम्या जेजू ये पेज 68. सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बाबा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांक तुजे येवजण जालें आमचे मोदें विराट करचें. सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या
सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूंक ये मुनशा सोयबान काळतो जालोय जात्रा रुपान दिसली पडलोय आमची पालकां काडून उडयताय शक्ती तुजी आमकां भरताय सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूंक ये प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समोरुमणीन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोचून ओत्मीक जिवितांत वाड जावन अविनाशी पुनर्जीवनपणांत ओत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मोहिमेवंत कोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया. F18 संगातान चलुया. पेज 94. So